आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. नमस्कार वीक्षकांनो, फेस्ता संभ्रमा सुरवातला आणि सगळे शहरच वीज दिव्यांनी भरला म्हणयत आणि हाचे सांगाता तुम्ही आमकां अपरिमीत मोग दिवन आसात आणि ह्या खातीर आमी दोगी शेजारा हर एका बुधवारा रायसोन आसा. आयच्या ह्या कार्याक 22व्या अंगड्याक तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो येवकार मागता. मोगाचो वीक्षकांनो, 22वो अंगडो आमी सदार करता आसतना कार्याच्या सुरवेर आमच्या कार्यांत विजेत जाल्ल्यांक कितें सकट इनामां मेळटा म्हूण आमी सांगून हे कार्य सुरवात करता. पयल्या लकी विनराक युनिटी हॉस्पिटल हांचेतावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा. तशेंच दुसऱ्या लकी विनराक मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे सांगाता लाकेनीस आयडियल चिकन रेक्सिन सेंटर आनी वीटेक इलेक्ट्रिकल्स हांचेतावन इनामां जिखचो अवकाश तुमकां आसा. तर आयच्या अंगड्याचो विशय कितें? हर एका अंगड्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन आमी येता आसतना आयच्या अंगड्यार कोंकणी पत्रां विशयांत आयचो अंगडो आमी सदर करन आसा. आमच्या कोंकणी समाजेंत जावं पुरो आमच्या समुदायांत जाय तितलीं पत्रां आमकां ह्या दिसांनी आमकां वाचूंक मेळटा. जर हीं पत्रां अजून जिवाळ आसात तर, जाय तितले जाणां वाचपी आसात तर, हे सगळे सुरवातूक कोणगी एक कारण वय. आनी ह्या सर्व पत्रांक पत्रां सुरवात जाल्ली रीत आनी आतां चलच्या पत्रांक उत्तेजन जाल्ली सुरविल्लीं पत्रां हाचे विशयांत आयचो अंगडो आमी सदर करन आसा. तर आयच्या कोंकणी समाजेंत वाचप्यांतय वाचूंक अभिरूच हाडिल्ल्या पत्रां विशयांत आयच्या अंगड्यांत आमी जाणा जावया. तर आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल कितें? सवाल आमी पळया. कोंकण्याचे पयले वर्तमानपत्र खंयचें? आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात राखणो, ऑप्शन बी उजवाड, ऑप्शन सी उदेंतीचे साळक आणि ऑप्शन डी कोंकणी दिरवें. ह्या दिसांनी जाय तितलीं पत्रां आमकां वाचूंक मेळटात. थोड्या पत्रांचे उल्लेख करचे तर जावंक पुरो राखणो, नमान बाळोक जेजू, तशेंच आरसो, आमचो संदेश आनी असली साबार पत्रां ह्या दिसांनी जिवाळ आसात. आज टॅक्नॉलॉजी वाडल्या, टॅक्नॉलॉजी वाडटा आसतना आमी सगळे फोनारच व्हिडिओ पळयता आनी तशेंच आमचो टायम इल्लो चड जाता आसतना पत्रां वाचचीं उणी जाल्यांत. तरी जाय तितलो लोक अजुनूय पत्रां वाचतात म्हणल्यार पत्रां आमच्या भोंवतणी आसचेंच कारण म्हूण सांगी येता. आनी पयलो उलो हांगासर आसा दुबय तावन मानेस्त डयान लायनर आसा. नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. मानेस्त डयान खंयची पुरो पत्रां तुमी वाचतात? आमी ल्हानपणारा जेजुराई, हां मागीर राखणो, हां आंज, हां आमची माय, इंबरा पत्रां येताली आमच्या घरा. जाय तितलीं पत्रां तुमच्या घरा येतालीं. ह्या दिसांनी ऑनलायन कांय पत्रां वाचतात गी? ह्या दिसांनी आमी जायती वायट पळयता हां पयल्या गांवान. मागीर फोनांनी आमकां पत्रां वाचूंक ह्या दिसांनी अवकाश आसा. बुकांचो पळयचें म्हूण ना, फोनांचो परतेचें म्हणून ना. जावं दी मानेस्त डायन, पयले सवाल तुमी पळयले, ह्या सवालाक जबाब कितें म्हूण आमकां सांगशात गी? हांव कोंकणी दिरवें म्हणटा. तुमी कोंकणी दिरवें म्हणटात. होय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो हांगासर आसा पालिमार तावन फ्लोरीन बाय लायनर आसा. हॅलो. फ्लोरीन बाय नमस्कार. नमस्कार. सवाल पळयले गी तुमी? होय. सवालाक जाप कितें सांगतात? सी उदेंतलींचे साळक. उदेंतीचे साळक म्हणटात गी? होय. तुमच्या घरा पत्र येतात गी? ना येना. येणार गी. उदेंतीचे साळक पत्र पळयलां गी तुमी?
वय पळयलांगी पळयलें. ओके वय. देव सर बरें पळयला म्हणून येत गे फ्लोरीन बाय पळयला पयलें पळयला म्हणटात वय आणि थंयसर उरलीं 3 पत्रां विशयान कितें म्हणटात पत्र पळयलांगी राखून तुमी येतलो राखून पळयला हांवें ओके, तर- बुधवार येता हम्म. वय तर तुम्ही एक वाचपी कोंकणी पत्रां वाचतात म्हण जालें वय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक देव बरें. पयले सवाल दवरचो टीव्ही पडद्यार आसा कोंकणीचे पयले वर्तमानपत्र खंयचे म्हणून आनी जबाब दिवच्याक मुकलो उलो हांगासर आसा फजीर तावन प्रिया नमस्कार हॅलो हॅलो प्रिया हॅलो प्रिया पयले सवाल पळयले न्ही आं वय पळयला जाप कितें आसूंक पुरो ऑप्शन सी उदेंतीचे सालाक ऑप्शन सी उदेंतीचे साळक म्हणटात गी वय सारकी एक पुडी सवाल वाचा वय. कोंकणीचे पयले वर्तमानपत्र खंयचे म्हणून वय तेंचं ऑप्शन सी उदेंतीचे तेंच सालाक म्हणटात गी वय तुम्ही ओके. वाचलांगी हे हा. पत्र हॅलो तुम्ही वाचलांगी हे पत्र ना वाचू ना वाचू. गेस करता येस ओके थँक्यू Thank you. बरें करूं उलो केल्ल्याक थँक्यू मुकलो उलो हांगासर लायनर आसा केलराय तावन ज्योती हॅलो हॅलो ज्योती नमस्कार नमस्कार पत्र वाचची सवय आसा गी तुमकां वय क्विजांनी पुरा हांवें कॉम्पीट करता येता तो कॉम्पीट करण्यात आसात न्ही गी तर आज तुमकां इल्लो सवाल सुलभ आसतले वय कितें जबाब दितात उदेंतीचे सालाक उदेंतीचे साळक म्हणटात की वय हे पत्र पळयलांगी तुम्ही वय पळयला पळयलांगी ओके या थँक्यू मुकलो उलो हांगासर आसा वामनजूर तावन रोशन लायनर आसा रोशन नमस्कार नमस्कार सर रोशन कितें करताय तुजी व्याप्तीले सांगताय गे आमकां मेडिकलान काम करता मेडिकलांत काम करनासत सवालाक जबाब कितें म्हणटात ऑप्शन सी उदेंतीचे सालाक ऑप्शन सी उदेंतीचे साळक म्हणटात होय दुसरी 3 ऑप्शन आसात एक पुडी पळया ना हे कन्फर्म कन्फर्म म्हणटात गे होय हा कोणे हेल्प केलं तुमकां कोणी हेल्प केली गी वा तुमी सांगचे ना म्हणजे हांवें सांगू तुमच्या जावन सांगचे न्ही होय होय बरें करूं उलो केल्ल्याक देव बरें सर मुकलो उलो हांगासर आसा सुरतकल तावन शाहिला लायनर आसा शैलाबाई नमस्कार हॅलो नमस्कार शैलाबाई कितें करतात तुमी हांव घरात आसा घरात आसचे कोण सगळें आमचें कार्य पळयतात आमी सकल पळयता सक्कड तर सगळ्यांनी सांगाता म्हणून कितें निर्धार घेतला जाप कितें म्हणून उदेंतीचे सालाक उदेंतीचे साळक म्हणटात गी हे पत्र पळयलांगी तुम्ही पत्र पळयला लहान असताना पळयला आता उदेंतीचे साळक म्हण तुमी सांगलें खंयच्या इस्वेंत पत्र सुरवातले हे म्हण कांय कळयता गी ना खंयच्या इस्वेंत म्हण सांगलें डायरेक्ट एक प्राइज दिवया म्हण हांवें चिंतलें देव बरें करूं उलो केल्ल्याक ओके थँक्यू जबाब सारकी असल्यार तुमचें नांव लाकी बावलाक वता मुकलो उलो हांगासर आसा शक्तीनगर तावन डेनिस लायनर आसा हॅलो नमस्कार मनेस डेनिस देव बरें करूं जबाब कितें म्हणटा आतां उदेंतीचे सालाक उदेंतीचे साळक म्हणटात गे वय 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 एखाद्या वेळा जाप बदलितात तर बदली येता ना उदेंतीचे साळकच वय 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 देव बरें करूं हो देव बरें करूं ओके 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 मुकलो उलो हांगासर आसा निर्मार्गा तावन विल्सन हॅलो विल्सन नमस्कार हॅलो येस विल्सन नमस्कार नमस्कार मॅडम पत्र वाचची सवय आसात गी हाय आसा मॅडम कोंकणी पत्र वाचताय गी काय सांगलं कोंकणी पत्र वाचताय गी वय वय वाचताय तर आयचे सवाल तुका सुलभ आसतले आयच्या सवालाक कितें जाप सांगताय ऑप्शन सी उदेंतीचे साळक म्हणताय गी वय मॅडम ऑप्शन हे पत्र पळयलांगी तुम्ही वय मॅडम पळयलांगी ओके या थँक्यू मुकलो उलो हांगासर आसा कंकनाडी तावन सल्वोदर बाब लायनर आसा सल्वोदर बाब नमस्कार नमस्कार कंकनाडी दसऱ्याचं सेलिब्रेशन पुरा कशें जावन आसा हा जाऊन आसा फुल लायटिंग्स आनी पुरो आसा गी म्हणून न्ही जाप कितें म्हण सांगतात उदेंतीचे साळक म्हणटात देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुकलो उलो हांगासर आसा
स्टानी पिंटो कुलशेखर तावन हॅलो हॅलो स्टानी बाब नमस्कार. नमस्कार. सवाल पळयलेंगी पत्र विशान सवाल आसा कितें जबाब दितात. उदेंतीचे स्थळाक. उदेंतीचे सळक म्हणटात की. वय वय. मुकलो उलो आसा हॉस्पेट तावन विनुता लायनर आसा. हॅलो विनुता, हॅलो जबाब कितें म्हण सांगता आतां. ऑप्शन सी उदेंतीचे सडक. ऑप्शन सी उदेंतीचे सळक. आता उदेंतीचे सळक म्हण सांगच्या कारण कितें. म्हळ्यार ते मस्त आताना ते हा. ऍक्च्युली पयले आसले देखून हा आयकलांगी वा उदेंतीचे सळक पत्र काय तुम्ही वाचलांगी. वाचू ना ऐकला. आयकला देखून तुम्ही म्हणतात उदेंतीचे सळक म्हणून. वय वय कोंकणी वय. दिरव्या विशान कितें म्हणी येता. कोंकणी दिरवे ते पयलेच हा पण हे कोण जावन पुरो म्हण तिंचे म्हाका फक्त कोंकणी दिरवे म्हणून. गुंतला मागीर. जबाब काय बदलितात गी. ना ना बदली ना बदलिना उदेंतीचे सळक आसूं न्ही म्हणटात न्ही. असं नाही म्हणते. वय वय. देव बरें करूं विनुता उलो केल्लाक. तर मग वीक्षकून हांगासर पहिल्या सवालाक जाप दिवन सांगाचो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण पळया आमच्या सर्व वीक्षका खातीर ह्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा. खोडयाल शहरान कानडी लिपयेंत कोंकणी भाशेचें पयलें पत्र काडिल्लें वा प्रगट केल्लें कोणें. 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यात. एटी लोबो, जोसा आल्वारेस, लुईस मस्करेनस, ऑस्टिन डिसोजा. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें आनी व्हॉट्सॲप करूंक नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा. 9380043073 ह्या नंबराक व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव, गांव, जाप आनी ताचो सांगाता कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी घालून आमकां एका हफ्त्या भितर व्हॉट्सॲप करचें. पहिले सवाल आमी विसरले जावन आसा आनी ह्या सवालाक आतां जबाब दिवचो वेळ आयला. तर तुमच्या टीव्हीचेर पयले सवाल आनी तशेंच ताची जबाब. आनी सवाल आसले कोंकणीचे पयले वर्तमान पत्र खंयचें. आनी हाची सारकी जबाब आसा उदेंतीचे सळक. उदेंतीचे सळक सर्वांनी तुमी सारकी जबाब दिल्ली जावन आसा आनी तुमचें नांव हें बावलार घाला आमी. उदेंतीचे सळक पत्रा विशयान सांगचें जाल्यार हे पुना महाराष्ट्रांत प्रकट जाल्लें जावन आसा पयले 1889 इसवेंत. 1889 इसवेंत प्रकट आनी जाल्लें. तशेंच 2 भासांनी हे प्रकट जाल्लें जावन आसा कोंकणी तशेंच पोर्चुगीज. वय आनी रोमी लिपींत हें पत्र प्रकट जावन आसलें. एडिटरी तशेंच एडवर्ड ब्रुनो डिसोजा म्हयन्याळे पत्र जावन हे प्रकट जाल्ले आनी उपरांत हप्त्याचे पत्र जाल्ले पूण आतां आजून ते ना ते पत्र पूण हे पयले वर्तमानपत्र जाल्ल्यान आमी खंडीत आनी जावन हेंत पत्र खंडीत जावन जायतितल्या साहित्य उपजोवंक आनी वाचप्यांक पत्रां थंय आबिरूस उपजोवंक कारण जाल्लें पत्र म्हण जावन सांगतात आसा, की तेंचो yes. सूख जावचें ना म्हण सांगून आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल आनी जबाब आनी विनर कोण म्हण पळया. आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल आसले सुर्या मुखार लिपता चंद्रा मुखार उपता हुमीण सोडय आनी हाका सारकी जबाब पाको आनी सबार जाणांनी आमकां पाको म्हणून जबाब धाडलेली आसा आनी सारकी जबाब धाडल्या पैकी इनाम कोणाक फावो जाता म्हण पळया. मेरी पत्रावो बजाल नमान बाळोक जेजू महिनाळे लापता, सुजाता मेंडोन्सा अशोकनगर, दैविक अमृत महिनाळे, लिली नोरोना पांबोर अर्सो महिनाळे, अन्सिला पिंटो शिरताडी उजवाड पंद्राळे, जसिंता मास्करेनस ताकोडे आमसो संदेश मैनाळे, लिडिया सिद्धकट्टे रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया अल्बुकर्कची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक, निकोल रोच बेंदूर मंगळूर, स्टानी बेळासो खाणी असो पुंजो लापता आनी लॉरेन्स नोरोना अत्तूर सेवक महिनाळे लापता. सर्व विजेता लागीं एकच विनंती आमी ह्या कार्यात हांव दिवची पत्रां वाचप्यांक पावो जाय म्हणून. जर ही पत्रां वाचप्यांक पावो जाय तर वाचप्यांक तुमी हे पत्रां मेळच्या बरी तुमी कितें सेकेचो तुमच्या नांवार वा तुमी हेरांक कोणायक वाचच्यांक इनाम जावन ही पत्रां दिवयेत. तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल पळोवंक आमी या. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल कितें आसतले, खंयच्या पत्रा विशयांत आसतले पूण पळया आतां. आनी तुमचे सवाल आसा मंगळुरांतले पयले कोंकणी वर्तमानपत्र खंयचें. मंगळुरांतले पयले कोंकणी वर्तमानपत्र खंयचें आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात कोंकणी दिर्वें, मित्र, जलो आनी तशेंच पैनारी. तुमचे ऑप्शन्स कोंकणी दिर्वें, मित्र, जलो आनी तशेंच पैनारी. शक्तीनगर टावन
क्रिस्टन पेरेरा आसा. क्रिस्टन नमस्कार. सवाल आयला टीव्हीचेर. मंगळूरांतले पयले कोंकणी वर्तमानपत्र खंयचें? कोंकणी दिवे कोंकणी दिर्वे म्हणटात गी. वय ये इल्लें सारकें चिंता आनी कितें तीन ऑप्शन आसा थंयसर. मित्र वय आसा. वय 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 ते पुढं पडले पुढं पळून तुमची सारखी दाखवून ये पुरा पळोवन कोंकणी दिर्वे म्हणटात. ते बरें करूं. मुकलो उलो हांगासर तोडावन बिलतावन लिना लायनर आसा. लिना बाय नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार कसो आसाय? बरो आसा आमी. बरी आसा. पोर येऊन गेली हांव तांचे वांगडा. वय गे. प्राइज मेळ्ळी गे. प्राइज मेळ्ळें गे आदल्या पोटी. ताच्या पयले युनिटी हॉस्पिटलाचे मेळ्ळे. ओ वचून भलायकी चेक केली गे. वय वय फुल्ल चेक केले. सगळें बरें आसा न्ही. फुल्ल बरें आसा. भोव बरें. आमकां न्ही जाय की संतोष जालो. आमी आमच्या वय. कार्यांत हांव दिल्ली कितें इनाम आसात बऱ्या रितीन तुमी वय. वापरतात. वय वय तुमकां शबासकी पाठयता. तर ह्या सवालाक Thank you. जाप कितें म्हण सांगतात? डी पैनारी. पैणारी म्हणटात. वय हे पत्र पळयलां गे तुमी? हांव पयलें पळयताली वाचताली. वाचताली गे. ओके. वय वय येस देव बरें देव करूं. बरें करूं. या ओके देव बरें कॉल केला. मुकलो उलो हांगासर आसा मंजूर तावन लिल्ली. हॅलो कोंकणी कोंकणी दिवे हॅलो कोंकणी दिर्वे गे. खालें हॅलो कोंकणी दिर्वे. हांव लेवी दिसला हांव म्हणजे इल्ली गजाल करना मी या म्हण तुम्ही डायरेक्ट कोंकणी दिर्वे म्हण आमकां थोडे बी डाऊट येता. ओके आता जबाब कितें कोंकणी दिर्वे म्हणटात गे. वय वय तुमगेर पत्र येतात. आमी रातनो तेव्हाक हा. आनी नामान तीन येतात. घरान कोण वाचता पत्रां? घरा हांव वाचता. तुम्ही खूब वाचता? वाचता. ओके. जावं दी खूब बरें. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो हांगासर आसा लोरेटो तावन डानन लायनर आसा. हॅलो हॅलो डानन इस्कॉलाक वताय काम करताय की कितें? आता रजा. आता रजा. रजा दसरा म्हळ्यार रजा. गंमत. इस्कॉलात ना. इस्कॉलाक वचोंक काय म्हणून विसरलोय की म्हणून न्ही. खंयच्या क्लासीन शिकताय? हांव आतां फर्स्ट पीयूसीन शिकताय न्ही. सेवेंथान. सेवेंथांत. सेवेंथांत. ओके. सेवेंथाक कोंकणीर कितें म्हणटात? सात. सातवी. वय डानन जाप कितें म्हणटाय सवालाक? ए कोंकणी कोंकणी दिर्वे म्हणटाय गे. वय ओके. देव बरें करूं डानन उलो केल्ल्याक. तरी अशें उपजाल्लीं पत्रां जातींतलीं दुसरी दुसरी पत्रां आमच्या समाजांत आमकां आयिल्लीं पळोवंक मेळटात. थोडीं पत्रां जातींतल्या काळाकाल बाळल्लीं आसात. थोडीं पत्रां थोड्या सावदेक वचप्यांत थंय पावोवन रावल्लीं आसात. कित्याक म्हळ्यार एक पत्र चलोवचें वा एक संस्था चलोवचो म्हणटा आसतना एक पंथावंत जालें आनी त्या पत्रांक वचप्यांक पावा जाय आनी वचप्यांनी पसंद केल्यार मात्र खंडीत जावन ती पत्रां उरतलीं. कुंदापूर तावन एक कोंकणी पत्र प्रगट जावचें कोंकणी पत्र आसलें जय कोंकणी म्हणून ह्या दिसांनी तें पत्र आमकां पळोवंक मेळना. तितलें मात्र न्ही. कोंकण कुगूळ वेलफेअर बिंबसान स्थापन करून थोडीं वर्सां भर चलयल्लें एक म्हयनाळें पत्र उमाळो आसलें. आमच्या जातींतल्या लोकांनी कोंकणी समाजान हें उमाळो पत्र तुमकां वाचूंक मेळ्ळां म्हूण हांव पातयेतां. तशेंच मणिपाला तावन प्रकट जावचें कोंकणी वर्तमान पत्रिका म्हूण आसा आनी ह्या पत्रिकाचें नांव पंचकादायी. असलीं सबार पत्रां आमच्या समाजांत आयल्यांत येवन गेल्यांत आनी थोडीं पत्रां लांब अवधेक पावल्यांत आनी थोडीं पत्रां वस्तू वर्सां आदीं आसलीं अजून आसात म्हणटा आसतना वाचप्यांक मात्र न्ही तें पत्र तो कोण वावर करनासात तांकांय ताच्या फाटल्यान अशी ती तांणी केल्लो वावर तांकां वावर तो आमकां दाखोवन दिता. आनी जाय तितलें उलया. मुकलो उलो हांगासर आसा थाकोडे तावन मनोज लायनर आसा. हॅलो. हॅलो मनोज. मनोज. हॅलो हॅलो येस नमस्कार. नमस्कार नमस्कार तुमकां. पत्रा वाचचे सवयात गे. पळय हांव वाचून आलो पयलीं बरा कुटुंब खंयचे वाचतात? कुटुंब आमची ओके. सवाल पळयले गे जबाब दिवेत गे. पळय ऑप्शन ए कोंकणी तेका कोंकणी दिवे. कोंकणी दिर्वे म्हणटात न्ही गे. पळय ऑप्शन ए वय हें पत्र वाचलां गे तुमी? हे वचून एक्चुअली रत्नो मित्र. ओके. देव बरें करूं. या जाय. थँक्यू. ओके.
आणि तशेंच पत्रा विशयांत सांगता आसतना ह्या दिसांनी आमच्या कोंकणी समाजांत जिवाळाची थोडी पत्रां आमी खंडीत जावन उल्लेख करीतच नमान बाळोक जेजू बिकारना कट्टेच्या बाळोक जेजूच्या पुणशेता तावन थंयसर आसच्या कार्मेल इतिहासाक आनी थंय तावन परगट जावचें एक अपुर्बाचें पत्र म्हूण येता कित्याक म्हळ्यार थंयसर त्या पत्रांत आसची लेखनां ही जाय की उंचल्या मट्टाची जाय तितली नवार्दीक साहिती बरयणार थंयसर तांतू लेखनां ताणें दितात आनी जाय तितली वाचपी त्या पत्रार आसा म्हूण सांगयत आसा आनी फाटल्या सपार तेंपार तावन हें पत्र प्रकट जावन आसा आनी खंडीत जावन यशस्वीच्या हंतार पावलां म्हूण सांगच्याक चूक जावची ना आमच्या समाजांत जावची विविध घडितां त्या पत्रार आमकां वाचूंक मेळटा आनी खंडीत जावन आमी एक सांगयत काले म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी आसचे एक समाजांत आसचे खंयची एक प्रॉब्लेम त्या प्रॉब्लेम विशयांत उलोवंक एक पत्री खंडीत जावन अवकाश करून दिता म्हूण सांगता आसतना मुखलो उलो हांगासर आसा जाय देरेबैल तावन ऑल्विन लायनर आसा. हॅलो नमस्कार ऑल्विन बाब. नमस्कार. कितें करता तुमी? म्हणजे ट्युरिस्ट व्हेकल आसा एक. ओ टुरिस्ट व्हेकल आसा तुमचें न्ही? खंय सकट गेल्या तुमी? आम्ही पयस केरळा येता. येतात की? हय. ओके. सवाल तर आयच्या पडलेली आमच्या सवालाक जबाब कितें म्हणटात? जवाब कोंकणी दिरवे. कोंकणी दिरवे म्हणटात. वय वय. ओके देव बरें करूं. उलो केल्ल्याक मुखलो उलो हांगासर आसा राणीपुरा तावन सिंथिया लायनर आसा. हॅलो हॅलो सिंथिया बाई नमस्कार. नमस्कार. पत्र वाचची सवय आगी आसा घरा येतात गी पत्रा? हा वय वय उजवाड येता. उजवाड येता गी? हा वय. तर आयच्या सवाला कितें जाप सांगतात? ऑप्शन ए कोंकणी दिरवे. कोंकणी दिरवे हे पत्र वाचलां गी तुमी? ना 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 वाचू ना. वाचूना गी? ओके येस थँक्यू. थँक्यू. सिद्धकट्टे तावन लिडिया लायनर आसा. लिडिया बाय नमस्कार. नमस्कार. जाप कितें म्हण सांगा. ए कोंकणी दिरवे. ऑप्शन ए कोंकणी दिरवे म्हणटात गी. वय. तुमगेर आतां पत्रां खंयची येतात गी? ना सर. पत्रां वाची जाय. आमच्या जाय. समाजांतली कोंकणी पत्रां उरत जाय तर आमी सर्वांनी वाचल्यार मात्र आमी वाचपी जाता कोंकणी पत्रां उरतली. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके सांगत आसता पत्रा विशयांत सांगता आसतना वैचारीक रितीची माहेत जावंक पुरो वैज्ञानीक आनी टेक्नॉलॉजी अशें साबार संगती आमकां ह्या दिसांनी आसच्या आर्सो म्हणल्यार एक पत्रार आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर तितलेच जाय तितले नवार्दीक बरयणार तांच्या जाणवाय ते पत्रार घालन उतरां रुपार घालन जाय तितल्या वाचपाक खंडीत जावन नॉलेज दिता म्हूण सांगयत. सांगत आस राखणू म्हणलें पत्र भोव फामाद कित्याक म्हळ्यार आतां कोंकणी समुदायांत आसच्या सबार घरां राखणू पत्र आमकां एका काळार खंडीत जावन वाचूंक पळोवंक मेळटलें आनी ह्या दिसांनी सबार घरां राखणू म्हणलें पत्र खंडीत जावन येता. आनी मंगळूर DSCचे पत्र म्हणून नांवाडलेलें हें सतुलय धर्मसलय म्हणल्या ध्येयकाल हें पत्र चलोवन आसा 1928 ह्या 38व्या इस्वेतावन सुरवात जाल्लें हें पत्र ह्या दिसांनी फादर रुपेश मार्ताच्या मुखेलपणाखाल जाय तितलें बरें नवें साव त्या पत्रार आमकां पळोवंक मेळिल्लें आसा. आनी जाय तितली पत्रां विशयांत आमी उलया आनी हफ्त्याचे सवाल परत एक फावटी पळोवन येवया. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा कोडयाल शहरांत कानाडी लिपयेंत कोंकणी भाशेचें पयलें पत्र प्रगट केल्लें कोणें? एटी लोबो, जोसा आल्वारेस, लुईस मस्करेनस, ऑस्टिन डिसोजा. सारकी जबाब कितें म्हूण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. व्हॉट्सॲप करूंक नंबर 9380043073 ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव गांव सारकी जबाब आनी कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी घालून एका हफ्त्या भितर तुमी आमकां धाडचें. दुसरे सवाल आमी विसरले जावन आसा. दुसऱ्या सवालाक सबार जाणांनी एकच जबाब दिल्ली आसा आनी तर ते जबाब सारकी आसूंक पळोवनच्याक तुमच्या TV परत्याचेर ते दुसरे सवाल तशेंच ताची सारकी जबाब. सवाल आसा मंगळुरांतले पयले कोंकणी वर्तमानपत्र खंयचें? आनी हाका सारकी जबाब आसा कोंकणी दिरवे. आनी कोंकणी दिरवे सबार जाणांनी जबाब दिल्ली आसा. तुमचें नांव लाकी बावल्यार गेल्लें आसा. हे कोंकणी दिरवे पत्र 1912 ह्या इसवेंत प्रकट जाल्लें जावन आसा आनी तशेंच ह्या पत्राचो संस्थापक जावन आसा मानेस्त लुईस मस्करेनस.
तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्यांत जायतींतली विनर्स आमच्या स्टुडिओ येवन तांची नामां खाणी येवन गेल्लीं आसात तांची एक झलक आमी पळोवन येवया. तर कार्य मुखार सुरू व्हरता आसतना आयच्या अंगड्याचे तिसरे पत्र खंयच्या विशयांत म्हणजे तिसरो सवाल खंयच्या विशयांत आमी पळया. तिसरो सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार. आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल आसा देवनागरी लिपयेंतले सुरवेले पत्र खंयचे. कोंकणी पत्र देवनागरी लिपयेंतले सुरवेले कोंकणी पत्र खंयचे. 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर आसात. नवें गोंय, आमगेलो साथ, साधने माळे, साळक म्हयन्याळे. आनी हांगासर उलो आसा शंभूर तावन रिच्छाम लायनर आसा. हॅलो रिच्छाम नमस्कार. नमस्कार. तर तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात. साळाक म्हयन्याळे. साळक म्हयन्याळे म्हणटात देवनागरी लिपयेचे. वय 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 वय. बरें देव बरें करूं उलो केल्लाक. देव बरें करूं देव बरें करूं. मुकलो उलो तोडंबील तावन लिना लायनर आसा. लिना बाय लक्की घे म्हणून न्ही. पळयले 2 पटी आयल्या आनी तिसऱ्या पटी आमकां आता पळयले. ओ तिसऱ्या पटी. तर दुसऱ्या विषयाक तर आमकां अवकाश मेळचो ना प्रायज 2 जिखोवपाक. पटी आयल्या तिसऱ्या पटी मेळटा गे पळया. वय तिसऱ्या पटी मेळटा गे म्हणून न्ही. तुमकां तिसऱ्या पटी मेळ्ळ्यार मागीर उरली कॉलर आमकां इल्ले गळे दितात गे म्हणून. ना बाबा जबाब कितें म्हण सांगा. ओ डी साळाक म्हयन्याळे. ऑप्शन डी साळक म्हयन्याळे म्हणटात न्ही. वय ओके देव बरें करून उलो केल्ल्याक आनी 3 म्हयने उपरांत उलो करीत जायत गे. हेरांक आमी इल्लो अवकाश करून दिवया. मुकलो उलो हांगासर आसा उमजूर तावन रेश्मा लायनर आसा. हॅलो रेश्मा. हॅलो हॅलो. येस रेश्मा. सवाल पळयलेंगी. वय सवालाक जाप कितें म्हणटात. सवालात साळाक साळक म्हयन्याळे खंयच्या म्हणटात साळाक? की. उदेन तिचे साळाक गी आनी तातू हंतो आसले साळाक गे. म्हयन्याळे. साळाक म्हयन्याळे. ओके देव सारकी बरें एक पटी चिंता. ओके 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 म्हणाले साळाक म्हयन्याळे म्हणून देव बरें करूं. ओके तशेंच पत्रा विशयात सांगता आसतना उडपी DSG तावन येवचें एका पुरबाचें पत्र आसा. उजवाड आनी दायजी दुबायचे सभार स्पर्धे आमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. आनी अशें जाय तितल्या वाचप्यां मदें ह्या दिसांनी पत्रांची वाड आसा म्हूण सांगच्याक न्ही जाय की एक उरतो संतोश. आमी आतां TV पळयता युट्यूबार जाय तितले विडियोज आनी पळयता. आमकां कशें म्हळ्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा तें आमकां खुशी जाता. पूण जर आमी पत्रां वाचलीं तर आमची ब्रेन मेंदूची कॅपासिटी सडटा म्हूण सांगतात. तितले मात्र न्ही आमी क्रियाशील जाता आनी आमचें इमॅजिनेशन इल्लें सडटा न्ही जाय कितें त्या खातीर पत्रां वाचच्याक आमी उत्तेजन करीत जाय. मात्र न्ही आमची मायभास कोंकणी शिकोवंक आनी कोंकणी विशयांत आमचें ज्ञान सोडोवच्याक जरी पत्रां आमी खंडीत जावन वाचीत जाय म्हणून मुकलो उलो खाणी येता. ताकोडे तावन जसिंता हांगासर लायनर आसा. जसिंता बाय नमस्कार. नमस्कार. जसिंता बाय ताकोडेंत आसता तुमच्या घरा खंयची बरा पत्रां येतात. खंयची येनात गी. एक तरी पत्र येवच्या बरी पळया फुडल्या दिसांनी जायत गी. जाप कितें म्हण सांगतात. ऑप्शन सी साध नेमाळे म्हणटात गी. ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुकलो उलो हांगासर आसा तण्णीर बावी तावन जानेट लायनर आसा. जानेट बाय नमस्कार. नमस्कार. तुमच्या घरा पत्र येतात गी. वय राखणो येता. राखणो येता गी. वय येस आयच्या सवालाक कितें जाप म्हणटाय. साळाक म्हयन्याळे. साळक म्हयन्याळे हें पत्र तुमी पळयलां गी. पळोवना वाचलें. मेळ्ळ्यार बरें आसलें. मेळ्ळ्यार बरें आसलें वाचूंक. ओके थँक्यू. इल्लेशें सपना करया मेळटलें जायत गे. देव बरें करूं. ओके ओके. तिसरो सवाल येदोळचो तुमच्या TV पडद्यार आसा आनी जबाब दिवच्याक मुकलो उलो. पांबूर तावन LC लायनर आसा. हॅलो LC. हॅलो. येस जाप कितें म्हणटात.
डी सळक महिनाळे ऑप्शन डी सळक महिन्याळे म्हणतात पक्कागी गॅरंटीगी वय वय एक इल्ले चिंता उरली तीन ऑप्शन आसात डी डी सळक महिनाळे सांगतो ऑप्शन ए नोवे गोंय जावचे नांगे ना ना ಎಂತ बी आमगेलो साद जावचो नांगे ना ना ते पुरा ऐको ना बेस वय वितले बडी सारता इल्ले चिंतीचे म्हणत सळक महिनाळे म्हणजे सळक महिन्याळे तर म्हण चिंतात की देव बरें करू तुम्ही तितले म्हणल्या उपरांत तुमच्या आन्सर आमी घाण घेता ओके ओके देव बरें करू उलो केला मुकलो उलो हांगासर आसा बोळा तावनो मानेस्त अनिल लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार अनिल हा नमस्कार नमस्कार सवालाक जाप कितें म्हणटात सलग बैलालो डी सळाक महिन्याळे म्हणटात गी हे पत्र पळयला गी तुमी ना मॅडम ऐका लागी काही म्हणे या पत्रा विशान ना 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 ऐकू ना तरी तुम्ही त्यांचं ऑप्शन सिलेक्ट करतात गी हा वय तांतून दुसरे ऑप्शन्स असतात खंयचे पत्र तुम्ही पळयला तेंचे बोल मॅडम खंयची पळोवन आनी देखून तुम्ही एकच गेस करनासात हा येस थँक्यू ओके आणि हांगासर हफ्त्याचा सवाल परत एक पुढे तुमच्या टीव्ही पडद्यार आम्ही घालता हफ्त्याच्या सवालाक जरूर तुम्ही जाप दिवचे हफ्त्याचे सवाल हप्त्याचे सवाल असा कोडियाल शहरांत कन्नडी लिपयेंत कोंकणी भाशेचे पयले पत्र काडलेले या प्रगट केल्ले कोणे आणि तुमचे ऑप्शन्स आसात ए टी लोबो जोसा आल्वारिस लुईस मस्करेनस तशेंच अश्विन डिसोजा सारकी जबाब दिवच्याक तुमचे व्हॉट्सॲप नंबर आसा 9380043073 ह्या व्हॉट्सॲप नंबराचेर सारकी जबाब कितें तुमचें नांव तुमचो गांव तशेंच हें तुमी त्या नंबराचेर तुमी दान दिवचें बरें मगाचे न्हू आमी दोगी जरा रिलेटेड कार्य फकत कोंकणी विशयान जाणवाय मात्र न्ही आसता कोंकणी समाजांत कोंकणी कार्यां विशयांत तुमकां आमी माहिती दिता आसतना एक अपुर्बाचे कोंकणी कार्य फुडल्या दिसांनी चलोवन आसा पाटी पळय नाका म्हणलो एक सामाजीक कोंकणी नाटक सभा मंगळूर आपल्या 22व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवादीन मिक्स मॅक्स कोंकणींतलो ऑल टायम ऑलराउंडर म्हूण सांगयेत सो हाचे तावन उदेल्लो कोंकणी सामाजीक नाटक पाटी पळय नाका म्हणलो अपुर्बाचो नाटक हेच आयतारा म्हणजे सप्टेंबराच्या 28 तारखेर जुस्त 5 वरार डॉन बॉस्को सालांत सदर जातलो एक अपुर्बाचो नाटक राज्य मट्टार प्रशस्ती जिकुल्लो कोंकणी नाटक म्हणली कीर्ती ह्या नाटकाक फावो जाला सांगत आस मालगडो नाटककार मानेस्त जेरोम मॉरिस तशेंच ह्या नाटकाक सहकार दिल्लो आसा डोल्ला मंगळूर जुस्त 5 वरार हें कार्य सुरू जाता आनी मस्त मोठें वेदी कार्य आसतलें आनी वेळार हें कार्य सुरू जाता जाल्ल्यान दया करून तुमी सोमेस्तांनी ह्या नाटक पळोवंक येयचें म्हूण तुमकां सोमेस्तांक वत्तायाचे आनी मोगाचे आपोवणें आमच्या कार्यातर्फे तुमकां दिता सांगत आस दायजी वर्ल्ड 24/7 दायजी वर्ल्ड संस्थेतावन एक नवें फिल्म उदेवन येवन आसा हेच नोव्हेंबरार बापाचे पुताचे नवे म्हणले एक अपुर्बाचे फिल्म सर्व लोकां खातीर राखून आसा आनी तुमी राखून आसात म्हणून खंडीत जावन पात येता आमचे शांती समेत ह्या मुवीर आसा शांतीन खंयचो रोल प्ले केला म्हणून म्हजे कडेन सांगला पण तुमचे कडेन सांगा जाय तर तुमी खंडीत जावन हे मुवी पळयजेच नोव्हेंबरा खातीर तुमी राखून रावचे तर आयच्या अंगड्याचे तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हूण आतां पळया तिसरे सवाल असले देवनागरी लिपयेंतले सुरविल्ले पत्र खंयचे आनी हाची सारकी जबाब जावन आसा नोवें गोंय आनी हे जाप खंडीत जावन कोणेंय दिवना आनी फर्स्ट टायम हे जाल्ले जावन आसा आमी दोगी सेजारा कार्यांत एक रॉंग आन्सर खंयचे कोणाय दिवनातले थोड्या लोकांक हांवें म्हणलें इल्लें चिंता बदलूंक प्रयत्न करा म्हणून पूण आयकूना त्या खातीर तुमचे हांवें सांगचें इल्लेपणी आयका म्हणून ओके देव बरें करूं ओडना तर आयच्या अंगड्यांत जाय तितलीं नांवां गेल्यांत पयल्या आनी दुसऱ्या सवालाक जबाब दिल्ल्यांची विनर कोण म्हूण पळोवचो वेळ आनी पयली चीट शांती काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करूंक अवकाश मेळटा आनी नांव कोणाचें आनी ते जावन आसा वा मंजूर तावन मानेस्तीन लिल्ली तुमकां परबी पाठयता युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर एक नवार्दीक आस्पत्रे आमच्या कार्याक मोठो सहकार तांणी दिवन आसात तांकां विशेश तरान तांचो आभार मानता
मनसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा म्हण पळया. मानेस्त डेनिस शक्तिनगर. मनेस डेनिस शक्तिनगर तुमकां परबी पटयता. लाकेनी हांचे तावन एक केक इनाम जावन कोणाक मेळटा म्हण पळोवचो वेळ. मानेस्त मनोज ताकोडे. मनेस मनोज सकोडे तुमकां परबी पटयता. तुमकां लाकेनी हांचे तावन केक मेळटा. मुखल्या विनराक रेक्झिन सेंटर हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मानेस्तीन लिडिया सिद्धकट्टे. मनसीन लिडिया तुमकां परबी पटयता. विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा. मानेस्त ऑल्विन डेरेबैल. मनेस ऑल्विन दरेबेल तुमकां परबी पटयता. आनी एक मात्र प्राइज उरला आयडियल चिकन. आयडियल चिकन तावन कोणाक इनाम मेळटा. आनी ते जावन आसा विनुता हॉस्पेट. मनसीन विनुता हॉस्पेट तुमकां परबी पटयता. तर आयच्या अंगड्यार सबार जाणांनी आमकां उलो केलो, जबाब दिल्ली आनी जबाब दिल्ल्या पैकी इनाम जोडूच कोणाक मेळ्ळ्यार म्हण आमी कळयलें. तर आयचो अंगडो तुमकां रुसलो म्हूण हांव पातयता. आयच्या अंगड्यांत आमची सुरवेली पत्रां विशयांत जाय तितले आमी जाणा जाल्या आनी तुमकां जोगती माहिती आमी दिवंक पावल्या म्हूण पातयेवन आयचो अंगडो आमी सोंपयता. मुखल्या हप्त्यांत आनी एका नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन आमी परत मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसूं. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.